Everybody come. बीच में आपका इधर हाथ नीचे पीछे कर लो कैमरा पीछे कर लो अरे पण ह्या हॉस्पिटलान अशें जाता ह्या हॉस्पिटलाचे जे कितें करपाक जाय तेजे रिव्यू ऑलरेडी घेतल्या आणि प्रिलिमिनरी रिव्यू घेतल्या. ह्या मिटींग ऑलरेडी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पूर्णपणे ब्लॅक अँड व्हाईट आमचे कडेन आयिल्ले आसा. जे हांवें सांगलां ते आमी फुडले 3-4 म्हयन्या भितर आमी जाग्यार घालतले. आतां हांगाच ह्या हॉस्पिटलान तूं म्हाजे वांगडा पयर आयिल्लो, हांव तसोच आयिल्लो, डॉक्टरा कडेन चर्चा केली. डॉक्टरान आपले कितें कितें रिक्वायरमेंट्स आसा ते सांगलेले आसा. सगळी कडेन एक स्टाफाचो विशय आसता, स्टाफ सोडून दी पण इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार करपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा. आमी ऑलरेडी 2 पोस्ट आमचे 2 सिनियर कार्डिओलॉजिस्टाचे पोस्ट ऑलरेडी एडवर्टायज केल्ले आसा. ते हांगा मडगांव आमी प्लेस करतले. आणि डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए युनिट 3. आणि एक सांगतात हे तिनूय हा जे ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी आणि कार्डियक हे तिनूय अंडर गोवा मेडिकल कॉलेजाचे टीम्स हांगा आसतले अंडर DHS. सो आमी तांकां रिक्रूट अंडर GMC करता पूण तांकां हांगा प्लेस करता. पॅरलली खुबशे गोश्टी जावंक जाय. तुमकां अश्योर दिल्या प्रमाणे MRI ऑलरेडी हाडलेले आसा. MRI फुडल्या म्हयन्यान तेजें इनॉग्रेशन जातलें आणि तेजे भायर इंटरव्हेन्शनल रेडिओलॉजिस्ट पासून सगळे गोश्टी जे कितें पणजे गोवा मेडिकल कॉलेज त्या प्रमाणान खुबशे गोश्टी जे आमकां दिसता की हांगाच्यान रेफरल जाता त्यो गोश्टी. आयज पयर हांव स्वता आयिल्लो, तूं म्हाज्या वांगडा भोंवता, तूं पळयला एकटो ल्हान मनीस तेजो भाव आमचो तेजो भाव हांगा ICU नाशिल्लो आणि ताणी सांगलें जरा हमारे भाई को जरा देखिए. ताका आयला ब्रेन स्ट्रोक, पूण ब्रेन स्ट्रोक हांगा ट्रीट करपाक आमचे कडेन न्यूरोलॉजीचो सेटअप ना म्हणून आमी नुस्तें भट कडेन आमी मिटींग घेतल्या. आयज आमी जे 2 एम्ब्युलन्सां आमी लॉन्च केल्या ते 108 खातीर न्हू ते 108चे अंडर हांगाच्यान पेशंट हांगा जर रिफर करूंक जाय ते पेशंट त्या एम्ब्युलन्सार वयतले. पूर्ण सर्विसीस एम्ब्युलन्सीचे आमी मर्ज करता अंडर 108. म्हणजे एम्ब्युलन्स ना हो शब्द आनी खंय यूज जाना. ताका अकाउंटेबिलिटी वेगळ्या तरेन आमचो घेवपाचो प्रयत्न आसलो. तुका परत सांगता म्हाज्या जावंक ना न्ही. मेन म्हणजे आमी आश्वासनां दिल्या की हे हॉस्पिटल आमी पूर्णपणे अप टू डेट आमी करतले आणि ते आमी करतले. आमकां एक 4-5 म्हयन्याचो लास्टाक इलेक्शनाक आमकां वचपाक जाय. इलेक्शन न्हू आमी आतां कट ऑफ डेट दवरल्या. गोवा मेडिकल कॉलेजीची पयर आमी तेंचे बरोबर आमी रिव्यू मिटींग घेतल्या. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑलरेडी ब्लॅक अँड व्हायटान आमकां प्रपोजल घाल्लेलें आसा. ते आमी तांकां कितें जाय ते करतले. आतां हांगाच जेन्ना आयलो डॉक्टरान आमकां सांगलें तेंचे कितें सॅलरीचो विशय जो 5% एनहान्समेंट ते बी आमी करपाचें ठरयल्ल्या. तेजे भायर तांकां नवें व्हेंटिलेटर्स जाय ते बी आमी प्रपोजल तांकां दिया म्हणून सांगलेलें आसा. NICUन एडिशनल डॉक्टर्स एडिशनल स्टाफ जाय त्यो बी आमी त्या डॉक्टराक सांगलें ब्लॅक अँड व्हायटान आमकां दी. म्हणजे आमी 4-5-6 गोश्टी जे आहा आमी कितले ऑक्टोबर पर्यंत आमी ते मार्गार लायतले. तुका एक सांगता हांव ह्या हॉस्पिटलान एंजिओप्लास्टी एंजिओग्राफी बी सगळे जातल्यो. आणि आमी जे शब्द दिला साऊथ गोवाच्या लोकांक की बाबा काणकोणच्यान जो पेशंट हांगा येता ताका ट्रिटमेंट हांगाच गावतले. हांगाच्यान गोवा मेडिकल कॉलेजात येवपाची गरज पडची ना. सगळे बरे सगळे ना एक मिनिट मशीन बिशीन सगळे हाडटा सगळे सांगले. पण हांगा बारीक एक प्रश्न हांगा गॉज मेळना, हांगा बेडशीट सारखे मेळना. हांगा आमी ऑलरेडी रिव्यू घेतला. जे कितें नर्सीस पासून मेट्रन पासून जे कितें आहा तूं म्हाका आनी 15-20 दीस दी. मिस्टर भट आतां रिव्यू घेतलो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचे. जें कितें आहा तुमी जेन्ना उलयतात तुमी जेन्ना छापता आमी ते पॉझिटिव्हली घेता की आमकां इम्प्रुवमेंटाचो स्कोप येता. आमी कितें मिडियान जर आयले ते नेगेटीव सरकारान घेवप नासता. ते एक्चुली समजून घेवन तेजेर उपाय काडचो पडटा. ते आमी उपाय काडटा न्ही ताका फ्री हँड आमी दिल्ले आसा की बाबा ह्यो गोश्टी करपाक जाय. आमची पुराय टीम आहा ते आहा तांकां खबर आहा की कितें कितें इश्यूज या आयज हे प्रत्येक गोष्ट आणि आमी स्टेट केअर्स म्हणून आमी जे परत म्हणटा ते आमी खऱ्या अर्थान इम्प्लिमेंट करता. सर हे स्टार्टिंग तुम्ही मिनिस्टर आसला त्या टायमार बांदलो तेन्ना बांदला तुझ्या सावथाचे लोकांक नॉर्थाक वचपाक पडना ती फॅसिलिटी आमकां दिवपाक जाय. पयलें म्हणजे तुजो हार्ट सारकें चलूंक जाय. हार्ट आर गोवा मेडिकल कॉलेज. तेन्ना हे हॉस्पिटल बी हांवूच मंत्री आसतना फावंडेशन घातला. हे हॉस्पिटल हांवूच मंत्री आसतना एक गोष्ट जाग्यार घालपाचो हांवें प्रयत्न केला. नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हांवूच मंत्री आशिल्लो. तुझे बिचोलीचे हॉस्पिटल, साखळीचे हॉस्पिटल, वाळपयचे हॉस्पिटल, बाकी सगळे हॉस्पिटल हांवूच मंत्री आशिल्लो. आतां पूण जायना न्ही सगळे गोश्टी. आतां तो कितले ट्राय करता, स्टाफ घेता, तो एडवर्टायजमेंट येता, आमी कितले गोश्टी रिलॅक्स केल्ले आसा पूण जायना. मेन म्हणजे आयज कॅन्सराचे हॉस्पिटल आमी आयज गोवा मेडिकल कॉलेजाचे प्रिमायसिसान बांदतात. ते बी आमच्या देशाचे प्रधानमंत्रीन आमकां दिल्ले आसा म्हणून आमकां ते गावले.
आयज स्टेट कॅन्सर हॉस्पिटल आमी बांदतात, तेजे भायर आमी SSP आमचे वयर काडले. अशें ना की हेल्थ केअरान आयज सगळे स्क्रिनींग 108 हांवूच मंत्री आशिल्लो न्हय 108 हाडला तेन्ना. पूण कितें आज सरकार आयज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री आसूं काय हांव एक मंत्री आसूं, पूण देशाचे प्रधानमंत्रीची इच्छा की प्रत्येक हॉस्पिटल जे आमी बांदता ते ऑप्टिमम युटिलायझेशन करपाक जाय. आनी आयज मिस्टर भट आयला ते सगळे रिव्ह्यू बी घेवन योग्य तरेन जे लोकांक जाय ते लास्टाक तुमच्याच फुडें येवचें पडटलें म्हाका थोडे दिसान तुमकां सांगपाक. आतां जेन्ना जुलयातले तुमी म्हणटले बाबा तुजो प्रपोजल खंय पावला, मागीर तेन्ना उत्तर दिवचें पडटलें. हांवें सांगलां की जुलयान आमी MRI इनॉग्रेट करता, पूण करता न्हय. आयज तुम्ही नवे MRI घेवपाक आमी ते डिस्कस काल आमी मिटींग आमी पयर घेतली. नवीन MRI टॉप क्लास GMCन घेवपाक 35 कोटी लागता. आयज ते 35 कोटी ते तयार करूंक जाय न्ही, सरकारान तयार करून ते मागीर ते ऑर्डर थंय दिवंक जाय. ते सगळ्या गोष्टी आनी एक कितें हांवें सजेस्ट केलां तांकां की आयज फोंड्याच्या हॉस्पिटलान बी आमी ते रिव्ह्यू आमी घेतले. म्हणजे व्हडल्यो हॉस्पिटल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बाकीच्या राज्यान ह्या तरेचे हॉस्पिटल ना, पूण लोकांक सेवा गावंक जाय. आयज डे केअर सेंटर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवायडिंग एवरी एस्पेक्ट एंड टेकिंग इट फॉरवर्ड करता हांव.